हर घर तिरंगा रॅली परवरी भागात जी आज काढिल्ली तातूंत आमच्या बरोबर आमचे झेडपी पेंदी फ्रांचे बाब संदीप साळगांवकर, सुकूरचे झेडपी बाब अमित अस्लोडकर, सुकूरची सरपंच बाय सोनिया संजय पेडणेकर, आमचो पेंदी फ्रांचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, सगळे पंचायतीचे पंच सदस्य तशेंच आमचे एससी गोंय राज्याचे मोर्चाचे अध्यक्ष बाब दत्ता रेडकर, आमचे भारतीय जनता पार्टी परवरी मंडळाचे अध्यक्ष बाब विनीत परब, तसेच आमचे सगळे ज्येष्ठ कार्यकर्ते बड संख्येन मेळिल्ले युवा तसेच उपस्थित सगळे आमचे पत्रकार भाव, आज आम्ही हर घर तिरंगा ही रॅली परवरच्या भागात आम्ही बऱ्या तरेन उत्साहान सगळ्यांनी पार्टिसिपेट घेवन काढली। हर घर तिरंगा ही मोहीम 9 तारीख ते 17 तारीख जी ऑगस्टाची आसा तातूंत एक म्हणल्यार सदांच आमचे विचार आमच्या नॅशनल फ्लॅगा प्रती व्हेरी इन्स्टिट्यूशनल नाल्यार व्हेरी फॉर्मल आशिल्ले। नरेंद्र मोदीजीच्या विचारान आम्ही आज 2047 100 वर्सां इंडिपेंडन्सा दिशी कंप्लीट करता, 75 वर्सां कंप्लीट करून 25 वर्षाच्या अमृत कालान जे आमी आसा त्या अमृत कालान त्याच टायमार 150 वर्सां वंदे मातरम हाजे कंप्लीशन जाता आणि त्या महोत्सव कंप्लीट करता आसतना इन कॉमेमोरेशन आज हे सेलिब्रेशन आमी करतात। वन इज टुवर्ड्स आवर पेट्रियोटिझम, वन इज ऑल यूथ कमिंग टुगेदर and giving a very strong message in Porvoरी about nation building, ज्या तातूंतल्यान विकसीत भारत घडयतले, विकसीत गोंय घडयतले आणि विकसीत परवरी घडयतले जाल्यार आमचे जे फ्युचर यंग जनरेशन आसा तांच्या सहकार्यान सगळ्यांनी आज मोठ्या उत्साहान हो जो रॅली काढल्या त्या रॅलीच्या माध्यमांतल्यान एक व्हेरी स्ट्रॉंग आमी एक मेसेज दिवंक सोदता की हर घर तिरंगा हे मोहीम जी आमी आज गोंयभर रचयता, देशभर रचयता, तातूंत आमी आपलो घराच्या भायर एक आपल्या देशाचे प्रतिम आपले फ्लॅग ते भायर लावचो, तातूंतल्यान अ सेन्स ऑफ पेट्रियोटिझम, अ सेन्स ऑफ नॅशनलिझम इज शोकेस। एट द सेम टायम तो नॅशनल फ्लॅग जाता आमी जो फॉर्मल आनी इन्स्टिट्यूशनल म्हणटाले जो आपलो फ्लॅग आपलो देश हे एक क्लियर मेसेज दिता आसतना सगळ्या घरांनी तुम्ही आपापल्या घराच्या वयर आपल्या फ्लॅटाच्या भायर सगळे कडेन हो नॅशनल फ्लॅग 9 ऑगस्ट ते 17 ऑगस्ट पर्यंत लेट अस पुट इट टुगेदर। परवरच्या हर घरांनी एक फ्लॅग सगळ्यांनी लावचो सगळ्यांक आव्हान करता। हे देशप्रेम देशभक्ती ज्या लोकांनी सॅक्रिफायस केले ताज्या खातीर आमी आज इंडिपेंडन्स आमचे भोगता, फ्रीडम ऑफ रायट, कॉन्स्टिट्यूशन संविधाना प्रमाणे सगळे आमकां जी सुविधा ह्यो मेळटा तांकां सगळ्या आमचे स्वातंत्र्य सैनिकांक प्रणाम करता आसतना 15 ऑगस्ट येवच्या पयलीं आज आमी हो परवरी व्हड संख्येन बऱ्या हातूंतल्यान ही बायक रॅली काडिल्ली आसा। सगळे उत्साहान आयिल्ले सगळ्या भुरग्यांक, सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांक, सगळ्या इलेक्टेड मेंबरांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। कारण ही युवा रॅली काडटा आसतना आमचो परवरी मंडळाचो युवा अध्यक्ष बाब भट्टा जगन्नाथ कांबळी हाणें खूब हातूंतल्यानी कंटिन्युअस काम करून मोबिलायझेशन जे केलां, एक टीम वर्क विनीत जावं आमचो भट्टा जावं बाकीचे सगळे कार्यकर्ते जावं आणि पंच सदस्य सगळे जावन झेडपी आमी बरोबर केला, हातूंतल्यान अ सेन्स ऑफ पेट्रियोटिझम and a sense of awareness to the people and asking their commitment towards nation building हे सगळ्यांकडे आव्हान करता आणि मागीर 2 उतरां सोंपयता। देव बरें करूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।